म्हापशा गणेशपुरी हावसिंग बोर्ड वाठारांत राती उसरा उज्यान बरीच धुमशाणां घातली। 2 दुकानां उज्यान लासून गोबट जाले। मध्यान रात्री मेरेन झुजा पावण्याचेर यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आनी थळाव्यांक येस मेळ्ळें। ह्या उज्याक लागून वट्ट 50 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। म्हापशे गणेशपुरी हावसिंग बोर्ड वाठारात शेनवारा मध्यान राती लॉन्ड्री आणि स्टेशनरीच्या दुकानांक उजो लागलो। खबर कळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली। मध्यान राती मेरेन झुजा पावण्यार यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येस मेळयले। ह्या कामात लोकांनी मजत केली। मजत कार्या खातीर म्हापशे फायर स्टेशनाचे 2 बंप लागले। ह्या उज्याक लागून वट्ट 50 लाखाचे लुकसाण जाले, अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। आमकां साधारण 22/7/1911 रातचे कॉल आयले की शॉपाक उजो पेटलो म्हणून आफ्टर जेवेर कॉलेज गणेशपुरी। सो इमिडिएटली म्हाज्या स्टाफा सकट आमी टर्न आउट केलो। हांगा जर पावता जाल्यार आमकां सडनली इतलें दिसलें की 1-2 शॉपां भरपूर फ्लेम घेवन पेट्टाले। सो डायरेक्टली फायर फायटींग करतलो जाल्यार मातशें रिस्क आशिल्लें, कारण की हायटेंशन वायर सो आमकां टील मातशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर्सनल यूजर आमकां उरच्यो पडल्यो। सो ती लायट हायटेंशन स्विच ऑफ केली आनी जर त्याच्या नंतर आमी आमचो फायर फायटींग करपाक स्टार्ट केला। आनी एडिशनल आमी रेंज करून जाल्यार परवरी आपयल्या। परवरी आमकां आयला, आमकां खूब वॉटर सोर्स मेळ्ळो। सो त्यानंतर आमची फायर कंट्रोल आयली। नुकसान बिकसान कितलें जालां? नुकसाण साधारण दोगांयनी जर म्हटलें जाल्यार साधारण 32 लाख रुपया तेंचें नुकसाण जालां। कितें कारण सर कळलो? कित्या खातीर उजो पेटलो इतलो? मे बी शॉर्ट सर्क्यूट इज डाऊट केली। खंयची खंयची शॉपां भितर आसली? एक लॉन्ड्री शॉप आणि एक स्टेशनरी शॉप। तेणें आपलो सगळो कचऱ्याचो माल सगळो भरलेलो। त्याच्या कडेन दसऱ्याक लागून लोकांचे कपडे बी आशिल्ले आनी स्टेशनरी तशेंच आशिल्ले। तुमी कितें ह्युमन इंजरी वगैरे जाल्ली? ह्युमन इंजरी आमकां कोण फायंड आउट आमी येयले तेन्ना उजो व्हडल्या प्रमाणात आशिल्लो। ह्या घडणुकेची खबर मेळ्ळ्या उपरांत म्हापशे नगरपालिकेचो नगरसेवक शशांक नार्वेकारान घडणूक थळार धांव मारली। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो दावो तांणी केलो। उजो कित्याक पेटलो आनी ते फायर ब्रिगेड सांगूं येता, पण अशें दिसून येता की मे बी शॉर्ट सर्कीट नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे कितें तरी प्रॉब्लेमा खातीर। पण हें जाता हेजें कारण कितें की आमची म्युन्सिपालिटी जावं डिपार्टमेंट खंयचे आसा पळय ते सारके टायमार जे लोक एप्लिकेशन करता तांकां एप्लिकेशनां प्रोसेस करून लायसन्स सारके टायमार दिना। जेन्ना खंयच्याय बिजनसाक लायसन्स जाय पळय तेन्ना अमके डिपार्टमेंटाचे NOC लागता, हेल्थाची लागता, इलेक्ट्रिसिटीची लागता, उदकाची लागता, फायराची लागता, सगळ्यांची लागता। आमी आतां म्युन्सिपल मार्केटान पळयता जाल्यार अमके स्क्वेअर मिटर एरियाक तुमी इतले फायर एक्सटिंग्विशर दवरपाक जाय, मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आहा। ही रिक्वायरमेंट फुलफील करपाक पयलीं म्युन्सिपालिटीन हे एप्लिकेशनां प्रोसेस करपाक जाय। कोमनीदारीन हांकां ऑलरेडी दिल्या न्हू हो जागो। आमी लास्ट टायमूय हांवें सांगलें इल्लिगल हे कित्याक लोक म्हणटा ताका, कित्याक म्युन्सिपालिटी प्रोसेसूच करिना। एप्लिकेशनां म्युन्सिपालिटीन पडल्या हजारांनी, प्रोसेस कित्याक करिना म्युन्सिपालिटी? आनी दुख्ख म्हणजे हांगा कोण ना, दुसरो प्रशासन जो चलयता पळय म्हापशान तो आयज मनीस कोणूच ना हांगा। कसो कितें लागलो उजो? सेपरेट मिटर सेपरेट मिटर आहा। पयलो उजो खंयच्या दुकानाक लागलो? पयलीं हेका लागलो तुमच्या दुकानाक पयलो? हय, ओके। जे झालं शॉर्ट सर्किटाक लागून? बाहेरही आमचं सगळं पॉईंट गेला पाहिजे। बाहेर एका जणांचा मी आमची बाहेर घेतली पण माझी बाहेर घेतला 30 सेकंड मोबाईलमध्ये कॅमेरा दिलेला आणि माझ्याकडे चालू आहे त्याला फोन विचारा
तुमचें दुकान कसलें माझी गावचे ओके अंदाजे तुमच्या दुकानाचें कितें लुकसाण जालां अशें दिसता नुकसान म्हटल्यार आता नवरात्री लोकांनी साडयो आसल्यो काय केली ना ते साडयो लायल्यो ते आमी कस्टमर दिला